गोंयच्या घटक राज्याचे दिसाचे औचित्य साधून गोंय सरकार खास करून माझे सहकार निबंधक कार्यालय एक नवी स्कीम योजना आज डिक्लेअर करतात ती म्हणल्यारूच डेपॉझिट प्रोटेक्शन स्कीम 1 लाख मॅक्झिमम जो बँकेन डेपॉझिट आसात तेका तेजो तो डेपॉझिट अमावंट प्लस ताजो इंट्रेस्ट जो आसा तो इंट्रेस्ट ह्या प्रोटेक्शन डेपॉझिट प्रोटेक्शन स्किमीच्या अंतर्गत ताका मेळटलो. सपोज खंयची जर एक बँक जर लिक्विडेशनाक आयली किंवा ती अमालगमेशन करची पडली अशा 2 गोष्टीचेर येतले. प्रत्येक क्रेडिट सोसायटी जे आसात किंवा अर्बन सोसायटी जे आसात किंवा मल्टीपर्पज सोसायटी जे आसात किंवा सॅलरी अर्नर जे सोसायटी जे आसात त्यांच्यानी 100 रुपयाचेर 5 पैसे जे आसात तो फंड दिवप हो खूब म्हत्वाचो आसा. आणि जसो जसो फंड वाडटलो तसो तसो तेजो स्लॅब जो आसा जो आमी 1 लाख दवरलेलो आसा तोवूय आमी इन्क्रीज करपाची आमची फुडली तयारी आसा. आणि 5 पैसे जे म्हणिल्ले आसात ती आमचे सगळ्यांचो अपर लिमीट जावन आसात. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही आमची रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेशनाची ही स्कीम जी आसा. दुसरी स्कीम जी आसा अत्यंत म्हत्वाची जो आदिवासी जो समाज जो आसा तो शिक्षणापासून खूबशे आर्थीक परिस्थितीक लागून शिक्षण हायर प्रोफेशनल जे कॉलेजीस आसात ताका वचपाक शकना. आणि अशा तरेच्या भुरग्यांक रिलीफ दिवपा खातीर आमी एकलव्य प्रशिक्षण योजना म्हणून आज डिक्लेअर करतात, ज्या अंतर्गत ती 10वी 11वी 12वीक जे शिकतात तांकां मेळटली. ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 75% जे शेअर जो आसा तो आमचे आदिवासी संचालनालय बेर करतले आणि 25% शेअर जो आसा तो विद्यार्थी बेर करतलो. तेजे फाटल्यान एक कारण आसा की खंयची गजाल सामकीच 100% आमी दिवप तातूंत भितर ते तथ्य कांय उरना आणि म्हणून ही आमी शेअर दवरलेलो आसात. म्हणूनच आजच्या ह्या घटनेक एकलव्य प्रशिक्षण योजना आज आमी लॉन्च करतात. तिसरी अत्यंत महत्वाची म्हणल्यारूच आमचे कलाकार जे आसात, जे कलाकार निव्वळ फक्त नाटकांचेर तियात्राचेर किंवा संगीताच्यो मेहफिली करून आपलो आणि कुटुंबाचो उदरनिर्वाह करता. पण अशा तरेच्या आपत्कालीन स्थितीत तांकां थोडेशे रिलीफ मेळचे सरकाराचे मानधन दिवपा खातीर आमी एक हाय पावर कमिटी आमी नियुक्त करतात. आणि दुसरी गोष्ट म्हळ्यार सर्टिफायड आर्टिस्ट. आता सर्टिफायड आर्टिस्ट म्हळ्यार कितें तांचे कलेच्या क्षेत्रांत बरी भशेन योगदान दिल्लें आसात पूण ते अजून पर्यंत तांची नोंद आमचे कडेन खंयच ना. अशा तरेच्या आर्टिस्टांक सर्टिफाय करप हें खूब म्हत्वाचें आसा, जेणे करून तांचे कुटुंबाक सुद्दां केन्ना अशें मध्यंतरी जर परिस्थिती जर आयली किंवा एमर्जन्सी जर कितें आयलें जाल्यार अकस्मात जर कितें जर जालें जाल्यार तांकां सुद्दां आमी थोडेशे तांच्या कुटुंबाक रिलीफ दिवपाक शकतात. जे 60 वर्सां जे आसात जेंकां कला सन्मानाच्या अंतर्गत मानधन मेळटात म्हणजे 60 वर्सां सकयल जी आमची स्कीम खंयच ना त्या लोकां खातीर आणि एमर्जन्सी सिच्युएशन अरायज जर केलें जाल्यार ह्या आर्टिस्टांक सरकाराचें पाठबळ मेळचें ह्या अनुशंगान हे आमी स्किमीचें नांव आणि स्किमी भितर कितलें मानधन आसतलें हें नंतर जसो आमचे ह्या कमिटीन जेन्ना आमकां सजेशन्स दिली त्या नंतर त्या अनुसरून आमी डिक्लेअर करता.